गाडी अदे जंप जाली, मेनपट्टी तुटली आणि मेनपट्टी तुटतानाच गाडी जंपिंगाचेर उसळून गाडी भायर गेली. म्हाका आनी धांव मारपाक चान्सूच मेळना आणि लोकां म्हणलें काय जावना, देवा कृपेन हांव वाचलो. तसो वाज धरलो, वाज आसल्यार गाडी कितें खंय तरी वयतल्यात. गाडी खंयच्यान येताली तुजी? आमी मोल्याच्यान फोंड्या वचपाचें. कितले पॅसेंजर कितले? पॅसेंजर 20 जाण आसले. कोणा ना मातसो मेजर मातशें कितें खरवडलां अशें काय जावना. हांव सुद्दां जेन्ना पंचायतीन आमी खूब फावट ट्रॅवल करता तेन्ना हें दिसून येता की हो जो महामार्ग आसा तो अनइवन सरफेस आसा, ज्याच्या कारणान गाडी थोड्या जाग्यांचेर जंप जाता. जंप जाल्ल्या कारणान जे स्पीड आसता गाडयेक ती खंयच्याय टायमार आउट ऑफ द कंट्रोल वचूंक शकता. आयज सुद्दां कांयचे हेच जे मुद्दे आसा त्या खातीर हो आयज एक्सिडेंट घडलेलो आसा. फुडें वचून हांव लोकांक हेवूय एक मॅसेज धाडूंक सोदता. आयज जे एक्सिडेंट जाल्ल्यार आयज ह्या महामार्गाचेर खुबशीं कामां डेवलॉपमेंटाची चालू आसा. आमचे गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्टरांक कामां दिता आनी कॉन्ट्रॅक्टर आनी सब कॉन्ट्रॅक्टरांक कामां दिता, जेणे करून तें कॉर्डिनेशन आसता तें खंय ना जाल्यार खंय ना. सायनबोर्ड आसना आनी खुबश्यो गजाली आसना. हांगासर हो जो हायवे केला हो हायवे फूल माती घालून फिलिंग केल्लो आसा रोड आणि अमकेच जेन्ना बस थंय एका जाग्यार पावता तेन्ना एक जंपींग जाता आनी ते स्पिडीचेर जंप जाल्ल्या कारणान ती बस जी आहा ती डिवायडराचेर चडली. पण देवा कृपेन कोणाक काय जावना, पॅसेंजर सगळे सुखरूप आसले. ही बस जी आहा ती मोलेच्यान फोंड्या वाटेन येताली. सकाळी 8:30 वरांचेर हो एक्सिडेंट जाला. म्हाका दिसता हे जे जंपींग जे जाता स्लोप हांगासर गव्हर्मेंटान कितें तरी करपाची सुविधा करपाक जाय, जेणे करून आनीक हांगासर अपघात घडपाक जायना म्हणून. एरिया फाटीं स्टुडंटा खातीर